तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार। आज आमी करया सोय घालून कारात्याचें रायतें। रायतें करपाक आमकां 1 वाटी बारीक चिरिल्ले काराती जाय। आतां ती एका आयदनान घालात। तातूंत पाव कुलेर मीठ घालात आनी तें बरें मिक्स करून घेयात। तेच बरोबर गरम उदकान ती भिजयात। गरम उदकान कारात्याच्यो फोडी भिजयल्यार ताची कोडसाण कमी जाता। 15 मिनटां जातकीच आमकां कारात्याच्यो फोडी पिळून घेवपाक जाय। पयलीं आमी काराते भाजून घेवया। ताचे खातीर एका कायलीन एक व्हडलें कुलेर तेल गरम करचें आनी बारीक चिरिल्ल्यो कारात्याच्यो फोडी घालच्यो। गॅसाची फ्लेम हाय करची आनी कारात्याच्यो फोडी भाजून घेवच्यो। तुमकां तेल जाय जाल्यार तुमी आनी घालपाक शकतात। कारात्याच्यो फोडी आमकां कुरकुरीत जायसर भाजून घेवपाक जाय। आतां कारातें शिजिल्लें आसा। तातूंत पाव कुलेर मीठ घालचें आनी मिक्स करचें। एकच लक्षांत दवरात की काराती भाजता आसतना करपुपाक जायना। तेच बरोबर आमकां 2 व्हडलीं कुलेरां काराती चटणेन वांटपाक कुशीन काडून दवरपाक जाय। चटणी वांटपाक एका मिक्सरा आयदनान पावूण वाटी सोय घालची। तेच बरोबर 2 हरव्यो मिरसांगो, रुची पुरतें गोड, रुची पुरतें मीठ, 2 व्हडलीं कुलेरां कारात्याच्यो फोडी ज्यो आमी कुशीन काडून दवरल्यो त्यो घालच्यो। जाय तितलें उदक घालून चटणी बारीक वांटून घेवची। चटणी तयार आसा। चटणी दुसऱ्या आयदनान काडून घेवची आनी तातूंत पाव वाटी दही घालचें आनी बरें मिक्स करून घेवचें। तेच बरोबर उरिल्ल्यो कारात्याच्यो फोडी घालच्यो आनी मिक्स करच्यो। कारात्याचें सोय घालून रायतें तयार आसा। तुमकां जर म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार चॅनलाक लायक, शेअर, सबस्क्रायब करात। देव बरें करूं।